गोयची कला आनी संस्कृतीचो सांबाळ करपी लोककलांचे तशेंच हेर सांस्कृतीक कलांचे जतन करून ते फुडले पिळगे मेरेन व्हरपाचे हेतून कला आनी संस्कृती खात्यान मांड सेवेक सुरवात केल्या. मांड कल्चर तयार करून लोकांच्यो कला लोकां मेरेन पावतल्यो आनी कलांक वाव मेळटलो म्हूण मंत्री गोविंद गावडे उलयला. आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आमचो जी खरी जी संस्कृती जी आसा ती मांडा वयल्यान ती सुरू जाल्ली आशिल्ली. ताची निर्मितीच मांडा वयल्यान जाल्ली आशिल्ली आनी म्हणूनच त्या सरकाराचे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचें आज एक कर्तव्य जावन आसा की मांडार सुरू जाल्ली ही आदीम काळापासून चलिल्ली संस्कृती कशीच पुनर्जिवीत उरची, तिचें संवर्धन जावचें आनी म्हणूनच त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मांड कल्चर म्हणून आजपासून अस्तित्वांत येता. हे मांड कल्चर जे सबंद गोंयचे फोक आर्ट जे फॉर्म जे आसा, जावं त्यो वोवयो, जावं तो जागोर, जावं तो रणमाले, कालो, पेरणी जागोर, तालगडी, तोणया मेळ, शिगमो, चाळे, घुमट वादन, शामेळ वादन, ढोल वादन, गोफ, धालो, ज्योती बीन, त्याचबरोबर जे आमी वोवयो लग्नाक गायतात त्या संदर्भात आणि अशी वेगळी संस्कृती आमचो गोंय आज सजलेलो आसा. ती गोंयची संस्कृती अशीच मुखार व्हरपा खातीर आज गोंय सरकारान कला आनी संस्कृती संचालनान मांड कल्चर मुखार हाडिल्ले आसात. आमी त्या प्रत्येक तालुक्यांतलो एक एक मनीस तातूंत आमी अभ्यासू करतले. एस्टॅब्लिशमेंट सेक्शन आमी जे मुद्दम ताचे खातीर केल्ले आसात. जरी थोडीशी संस्कृती मांडाचेर अजून पर्यंत जायना ताचो सुद्धा आमी अभ्यास करतले आणि ह्या सगळ्या लोकांक आमी मुखार हाडटले. एक ते सुरवात तरी करूया आणि ते एडिशन कितें करपाचें तें नंतर आमी करूया अशें म्हणटा. ताजें सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन एक दस्तावेज आमी तयार करून दवरपाचो ठरयलेलो आसा आणि हो सगळो डॉक्युमेंट मागीर आमचे म्युझियम्स जे आसतले, खास करून जी स्कूल्स जे आसतले, ह्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्धा आमची संस्कृती विशयी जागृती सुरवाती पासूनच जावपाक जाय आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो आमी आमचे कडेन एवजण तयार जालो नंतर, दस्तावेज तयार जालो, डॉक्युमेंट तयार जातल्या नंतर आमी स्कुलांनी, प्राथमीक शाळांनी जे सगळ्यो काही गोष्टी दिवपाचे आमी ठरयल्ले आसात